dormo, Gesù sadacevo, kushakainiya, Deva Mogadaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बाबडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसा हे पवित्र मिसाची भेटीन खुशालकायेन हे मिसा भेटीन वांटून घेता आसतना बेलमिंद डायस ही आमचे भयणी पासून मागुया. तिची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तिका तशेंच इजाबेल लॉपीस ही आमची भयणीक स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घे म्हूण मागतना लॉरेंतीना डेलिसिया ग्रासिया तशेंच ताचो वाडदीस तशेंच लुग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात डॉमनीक आनी दमलीन फेर्नांदीस तांचे पासून मागुया. आनी सगलीं आपलो लुग्नाचो दीस पाळटल्यांक आपलो वाडदीस समारंभतल्यांक बापाच्या आदीन घालुया. बरी भलायकी तांकां मागुया आनी अदीक कृपेन ती वाडोवंक मागुया. आज पवित्र सभा करता उगडास बाग्यून कातरिना ऑफ सियानची बाग्यून कातरिना देवान तिका किरीत जाणवायेन बरिल्ली. आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान पवित्र सभे खातीर तिचो मोग भोव व्हडतो आसलो. जेन्ना ती येताली पवित्र सभेन तिके भाशेन खूब फुटी पडल्यो. जायती दुस्पट पवित्र सभेन दिश्टी पडूंक लागली. तेन्ना बाग्यून कातरिना सियेनची आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान पवित्र सभेन एकूट बेगोबेग येवंक आपले एके भाशेन जिवीत मागण्यांत करचिलें. मागुया तिचे मोजतीन आमकांय खेरीत पवित्र सभेचो मोग आनी पवित्र सभा अदीक आनी अदीक पवित्रायेची कोणा जावन सदां उरच्याक आमची मागणी ह्या मिसा बेटींतल्यान बापाक उबारुया. काळजांतान दूख दोतल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत आनी बोत्तेन तें जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आनी सोर पदवीदार दिव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. एक गुडयोगीच रावन आमच्या मनाकाशांतली काळजां बापाक उबारुया. आमच्या एक एकल्याच्यो गरजो आनी एक एकल्याची प्रार्थना बापाक उबारुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजूचे कोश्ट नियाळूंक ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें बाग्योन कातरिनाचे दोळे उगडले. अशें पवित्र सभेचे सेवेंत तिचो मोग एक्झॉल्टें आगटें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुदार कुडीचे सांदे आतां तांच्या कोश्टा मरणांत वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमचीं काळजां तुज्या मोगाचे उज्यान पेटोय. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मात दोर सोबेन गामालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक नांव वचतो धर्मशास्त्री म्हूण आखी पोरजा ताका लेखताली.
फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलांतीनो, ह्या मनशां विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो, आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो, आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. लोक घंटेच्या सोमयार जुदास गालिलेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोडी मोडी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें, ताचे सरशिले पयस सरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी 2 दुतांक आपोवन धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते मात 2 सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपटीन देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकोवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोट रावले. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किडो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण, सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्पराक जय. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक आमी उबे रावया. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जेयता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियाच्या तिबेरियसाच्या दर्या पोलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोज ताच्या फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे.
ताची परीक्षा करूंक ताणें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताचे शिसां मदले एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ते 12शी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचे खावन जातूच जवांचे 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कुणा लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविडेन होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकांनी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जुनाच्या म्हयन्यांतान एक मनांत असा विचार फादर मारियान डिकोस्ता जो आमकां बायबल स्टडीचेर आदार दितालो, पॅरेबल्स हाचेर आमचे लोक सोडटालो. जुना म्हयन्यांतान द मिरेकल्स ऑफ जीजस, जेजूच्यो मिलाग्री हाचेर आमकां शिकोवन दिवंक आमच्या मनांत जालें ताचे लागीं मागूंक. द मिरेकल्स ऑफ जीजस, जेजूच्यो मिलाग्री. तांतली एक मिलाग्री तुमी आयकलां आतां, उंड्याची मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स. आनी भाव भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो, कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपणाचो एकावंट आमकां 4 शुभ वर्तमानांनी मेळटा. ताचे भायर एकूच मिलाग्र जी 4 शुभ वर्तमानांनी मेळटा, पूण ताचे फावटी इल्ली इल्ली वेगळी कशी, आनी ती जावन आसा ही द मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स. उण्याची मोडणी आनी वांटणी जेजून केली. हे 3 शुभ वर्तमानांनी मेळटा, मॅथ्यू, मार्क एंड ल्यूक. बाकीवन जुवांवचे शुभ वर्तमानांत ही मिलाग्र मेळटा 6व्या स्वरांत. मागीर जेजू तांकां शिकोवन दितलो आसलो, सर्गीच्या उंड्याची खबर सांगतलो आसलो. ही मल्टिप्लिकेशन ऑफ लोव्स हो मिलाग्र जातून जेजू लोकांक उंडे खावंक दिता. आनी तो पयलोच म्हणटा 5,000 दादले आसले. दादलेच सुमार 5,000 आसले, ते भायर भुरगीं आनी बायलो. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत निमणे पावटी कोडींक मेळटा. जेवणाक बसलेल्यांचो आंक 5,000 आसलो. भाव भयणीनो, कितें आमी शिकुया आयची ह्या मिलाग्रींतल्यान जी जेजून केली आनी बागेवन जिवांव. ही मेन्शन्स इट एज अ मिरेकल ऑफ जीजस. कितें शिकुया? पयली सुवातेर बाबा भयणीनो, जेजू
लोकांक पळयता, आपले दोळे उखलून लोकांची ओड उरपून आपणाशी येता ती पळोवन तो म्हणटा हांगा कितें तरी खावंक दिवया. भुकेना हांव लोक. सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. आमचो देव आमच्या गरजांक आपलें मन लायतलो देव. सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. While the disciples are eager to send them away, दुसऱ्या शुभवर्तमानांनी मेळटा तांकां ग्रामांनी वचून कितें तरी खावंक दी. जेजू तांकां म्हणटा तांकां गोड येवन पडटले, तुमीच तांकां कितें खावंक दिया. हांगा फिलिपाक म्हणटा ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे हाडटले आमी. फिलीप म्हणटा तांची परिक्षा करूंक ताणें तांकां म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो तें तो बरो जाणो आसलो. ही वॉज सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ द पीपल. दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा ही वॉज टू चेंज द मायंडसेट ऑफ द पीपल, ऑफ द डिसायपल्स. ताणें फिलिपाक पळय हे लोकांक खावंक दिवंक उंडे खंयचे घेवचे. आनी ते म्हणटात मागीर एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. फिलीप रिस्पॉन्ड्स, जेजू जाणो आसलो आपूण कितें करतलो तो. ही वॉज टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकींग. तांकां आपलो जबाब दिता. कित्याक? बिकॉज ही न्यू वॉट ही वॉज गोईंग टू डू. He was in perfect control of the situation. कितें म्हणटा जेजू रोखडोच लोकांक बसुयात, लोकांक बसुयात. शीस अजाप जाता. अरे आमच्या लागीं कांय ना, 5 उंडे आसात एका धाकट्या भुरग्या लागीं, 2 माशयो आसात आनी आमचो गुरू सांगता तांकां बसुयात. खंयचे उंडे हाडटले? But Jesus is in perfect control of the situation. हाकाच लागून जेजू म्हणटा लोकांक बसुयात. आनी ह्या धाकटुल्या भुरग्या कडल्यान हे 5 उंडे आनी 2 माशे घेवन कितें करता जेजू? भाग्योन जीव हांव सांगता, देवाक दिन वासून ते उंडे मोडले आनी वांटले. देवाक दिन वाचलो, बापाक दिन वाचलो जेजू. आनी 5वे सुवातेर लोक दादोशी जाले उपरांत उरलेले कुडके एकठांय करात. कांयच इबाड जावं नये, कांयच इबाड जावं नये. नथींग शूड बी थ्रोन आउट. भाव भयणीनो, ह्या आयच्या घडणींतल्यान, हे मिलाग्रींतल्यान, मल्टिप्लिकेशन ऑफ द लोब्स कितें शिकुया? पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत जायते फावटी भिरांत येता. कसलेय परिस्थितीक आमी फुडो करूंक जायते फावटी इमिजिएट रिस्पॉन्स टू रन अवे. लोकांक धाडुया, शीस म्हणटात लोकांक धाडुया. आमच्या जिवितांत वी रन अवे when panic button we press. परिस्थिती ओहली जाता तेन्ना आमी धांवची वेता, पडून वेता, पयस रावंक सोदता. जेजू शिसांचें मन बदलूंक सोदता. तांकां एक टेस्ट दिता. And at the same time, their thinking pattern, their mindset, he wants to bring a change in their mindset. आमचेय सगळे बाबा भयणीनो, असले परिस्थितीन फुडो करूंक आमकांय शक्ती देवा कडल्यान येता. Jesus was in perfect control of the situation. कसलेय परिस्थितीन बाबा भयणीनो ताका फुडो करूंक we need to be
in perfect control of the situation. आमच्या जिवितांत असली आव्हानां, असली challenges, असली परिस्थिती आमकां मेळटात तेन्ना आमी हारता because we are not in perfect control of the situation. चवथी सुवातेर आमी जायते फावटी विसरता देवाक दिन वासूं, देवाक आर्गां दिवं, देवाक उलो मारूं, ताचो उगडास करूं. बागेवन जिवांव सांगता जेजून उंडे घेवन देवाक दिन वाचलो आनी ते उंडे मोडून शिसा लागीं दिले वांटून. Thanksgiving. And the fifth one, anything in excess. आमचे लागीं जायतें आसा देवान दिल्लें. जायते फावटी आमी गरज ना थिंगा पयशांचो इबाड करता, वस्तूंचो इबाड करता, कपड्यांचो इबाड करता, जायतें कितें we have in excess. And everything that we have in excess does not belong to us. It belongs to the poor and the needy. It belongs to the marginalized of the society. It doesn't belong to us. देवान आमकां जायतें दिलां. जेजू म्हणटा कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. आनी जायते फावटी जायतेचे तोंडांतले आमी आयकता, फादर आय डोंट लायक टू वेस्ट फूड. जायते जाणां म्हणटात आय डोंट लायक टू वेस्ट फूड. I don't like to throw food away. आनी बरें पळयात काय बरें जेजू म्हणटा कांयच इबाड जावं नये. आनी जेन्ना आमी जायते तरेचो एक्सेस आमकां देवान दिला ताचो इबाड करता तेन्ना भाव भयणीनो आमी समाजाक आनी गोज्जेक आसलेल्यांक आनीक समाजाचे देगेक रावतल्यांक आमी कितें तरी उणें करता. आज ही धाकटुली गुडणींतल्यान जेजू आमकां जायतें कितें शिकयता. आमचेंच उदारपण आमीच देवाक दिन वासूंक आर्गां दिवं, आमीच आमचेर येतले परिस्थितीक बोडान फुडो करूं आनी जेजूच आमच्या जिवितांत मिलाग्री करता. तुरे मिसांत आनी आल्तराचेर जेजू येवचो जालो. ताणेंच 5,000 दादले, ते भायर बायलो आनी भुरगीं, हे 2 मासऱ्यो आनी 5 उणे घेवन तांचे पोटाची भूक मारली. आमच्या आत्म्यांची भूक मारता. दिसाचे दिसाक बाबा भयणीनो millions of people participate in the Eucharist. They are given spiritual food, उत्मिक जेवण, जेजूचे मांस आनी रगत. आमी कितलीं धादोस जावंक जाय, कितलीं खुशाल जावंक जाय, कितले उमेदीन हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक जाय. आनी हे जेजूच्या जेवणाच्या बोडान आमच्या जिविताच्या तरेतरेच्या आडखडींक फुडो करूंक ताची कृपा आमकां मागून घेवया. बिडोवनी वेळार आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. Kawarazo yod hold baba Verishe poro adan sada Tu sos mogar buk tobe toida Daga e pota iros mata Mogar baba Doya nuri Ibetomi madun tuge Ibetomi madun tuge Mogar baba doyar nurre Ibetomi madun tuge
तुगे भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सत पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बाप्पा, भाग्योन कातारिनाचे उगडासाक आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानू. तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमचे खऱ्या देवाची भोक्तीन सेवा करूं आनी सगळे काळजान तुका दिन वासूंक वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण निवडते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपून नाईक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याक तुज्या वैभवा, उंचर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय, उंचर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबाक, फिलीप आमचे बीश साहेबाक आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमची माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमडूत, भाग्योन कातारिना सियनाची, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणीनो, जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पुनीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन मुतांक उलय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुडूचे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवनचे तुजी शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. उण्याचे मोडणींतल्यान मिलाग्र करून 5,000 दादले आनी खुबसो लोक तांची पोटाची भूक मारलेलो जेजू, तो आमकां आपले सासणीक जिवीत दिता. आमच्या आत्म्याची भूक मारूंक आपले मांस रगत आमकां दिता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो दोरी घुसघूर आमी जाल्यो. जेजूची कूड आमी सगळीं, जेजू मोसो आमी जाले. एकूच विमोण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रगत. एकाच जिवान आमकां व्हरता
जोडटा तेका चुड्या आमकां वाटो तोरी कुचकून आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचून आमी जाले एकूच उपेज आमी वारचो मोगान उपेज जेजून दिला एकूच जाग्या आमकां गेल्या आपल्या मोगान सगळ्यांक वेगो वेगो चुड्या आमकां वाटो तोरी कुचकून आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू वचून आमी जाले स्वर्गीचे बापा, आमी घेतला त्या स्वर्गीच्या उंड्यान भाग्योन कातारीनेक हे संवसारांत कुडीचेंय पोसण मेळ्ळें. तोच स्वर्गीचो उंडो आमकां सासनीक जिविताचें पोसण जावन स्वर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, भाग्योन कातारिना सियेना ही भाग्योन सांगतात फक्त कुमन्यावांचेर आसली सुमार 1 वर्स फकत जेजूक आपल्या काळजांत घेवन. देखून आयच्या मागण्यांत भाग्योन कातारिनाक हे संवसारांत कुडीचेंय पोसण मेळ्ळें. शी लिव्ड ओन्ली ऑन होली कम्युनियन. when the struggle was going on in the church, at that time there were 2 popes. They were fighting. जायती फुटी पडली पवित्र सभेत. आनी ही भाग्योन तुमी अजाप जातली, ही भाग्योन तिचे आवयक 25 भुरगीं आसलीं. 25 भुरगीं. आनी भाग्योन कातारिना आनी आनीक एक जवळीं 2 जाणटी ते दुसरी मेले आनी कातारिना उरली. Her mother had 25 children, which itself was like a miracle if we can to put today's terms. And Bhagyan Katarina फक्त कुमन्याव घेवन जियेली कॉवेंतांत. Almost for 1 year, only communion, holy communion. That gave her even physical strength. देखून पवित्र सभा एक व्हडली भाग्यवंती तिका वाखणटा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी किरीत भाशेन मागुया. राती पावस पडलो, वारो आयलो, आमी सगळे भियेल्या. कित्याक आमचे कोर कांतार फाल्यां प्रोग्राम आसा. कोर कांतार जायती तयारी केल्या आनी जाल्या तयारी. आतां ते सगळें बरें जावपाक आमी भाग्यवंत मिगेलाक उलो मारया. भाग्यवंत मिगेल आमचो पावरफूल इंटरसेसर ताळगांवकारांचो. आमी मागुया हें सगळें बरे भाशेन जावं. पावसा विणी काल स्टेज घालूंक आयिल्ले ते तो वारो पळोवन आनी पावस पळोवन आमी मातशे भियेले. पूण आमी भावार्थी भरवंसो सोडिना. सगळें बरें जातलें अशें मागुया.
भोव करून आमचे तेरसांत आमी बागेवन मिगेलीक उलो मारुया. जायते तयारी केल्या, जायतो तोकूस. इट्स अ बीग इव्हेंट. लेट अस प्रे, मागुया देवा लागीं हो प्रोग्राम बरोय भाशेन जावं. कोणी तिकेटी घेवंक ना, तुमी येवचे सगल्यांनी. जायते संगीतकार गावपी येतले आमचे मदें. म्हणटच तें सगळें बरें जावंक आमचो मागण्यांचो आनी आमच्या आसण्यांचो पालो जाय. लेट अस ऑल प्रे that this Kor Kantar activity may be a great success. People who come here tomorrow may go with joy in their hearts for having heard some of our famous singers of Goa and abroad. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. अनसोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या जेवणाची गोठायेन दिसान दीस ताच्या एकचारान वाडून तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249. मोहिमे वंत जाल्या आमच्या भावा. विरोध्यात तुझी मुजत पावय. साक्षी दिवन जेजू वाट पोसून उर्बेन बोर आमकां साधूय. पिळा उकसून तूं कोंत घेतली. तुका बूज पोलाय बुजोर चोडोय. पिलोल्यांक दिलत्यांक इश्टांक पयऱ्यांक भावपणांत शांती भोगूंक समोर. तुझे वाजा आमच्या बाबा. तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा. सासना सासना. तुझे वाजा आमच्या बाबा. तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा. सासना सासना.